Sirach. Chapter 47. Nathan. ताच्या फाटल्यान दाविदाच्या नांवान भाकीत करचे खातीर नेथन आयलो. दावीद. शांती अर्पणांत चोरबेच्या मांसाचो कुडको कुशीन दवरतात तशें दाविदाक इस्रायल पर्यंतलो विंचून काडलोलो. भुरग्यांच्या वांगडा खेळटले भाशेन तो शिवांच्या वांगडा खेळ्ळो आनी मेंद्र्यां बरोबर खेळटले भाशेन तो वांशेलां बरोबर खेळ्ळो. भुरगोच आसतना ताणें एका राकेसाक मारलो आनी आपल्या लोकांची लॉज धुवन काडली. आपले गोफणींत एक फातर घालून मारून ताणें बोडाय दाखोवपी गोलियाताक मारून उडयलो. कित्याक ताणें भोवत्या देवाक उलो मारलो. जाणें त्या पदवेदार झुजाऱ्याचो शेवट करपाक ताच्या उजव्या हाताक बळ दिलें, ताका ओनोदाचो मुकूट फावो करून आपल्या स्वताच्या लोकांचें बळ ताणें उगडापें केलें. ताणें 10,000 जिवेशी मारले देखून ताका श्रेय दिवन तांणी ताचो भोवमान केलो. सर्वेस्पराची स्तुती गायात, ताका मोहिमेचो मुकूट फावो केलो. चारूय बाजूंनी ताणें दुस्मानाचो शेवट केलो. आपल्या दुस्मान आसलेल्या फिलिस्तेवकारांचो ताणें भस्म केलो आनी सासणाच्या सासणांक तांचें बळ मोस्तिलें. सगळ्या आपल्या कामांत ताणें भोवत्या पवित्र देवाक ओनोदाच्या उतरांनी दिनवासलो. आपल्या रोचणाराच्या मोगान आपल्या काळजांत थावन ताणें आपल्या सर्वेस्पराक गितां गायलीं. सुवादीक गायनां गावचे खातीर ताणें गावप्यांक वेदी फुड्यान दवरले. ताणें उत्सवांक चकमक दिलो. परबांक ताणें पवित्र दोबाजो दिलो. ह्या वरवीं सर्वेस्पराच्या पवित्र नांवाची स्तुती जावंक लागली आनी फांट्या पहारार थावन स्तुती गितांनी देवस्थान गाजूंक लागलें. सर्वेस्परान ताचीं पातकां बक्षिलीं आनी ताचें बळ अदिकूच वाडयलें. ताणें ताका राजकी करार दिलो आनी इस्रायलांत वैभवी शिवासन दिलें. सोलोमोन. ताच्या फाटल्यान ताच्या हुशार पुतान राज आपल्या हातांत घेतलें आनी ताचे हुशारकाये खातीर तो खुशाल जियेलो. सवस्कायेच्या काळार सोलोमोनान राज चलयलें आनी ताणें आपल्या नांवान एक घर बारूंक आनी सासणांक तोखपी एक देवस्थान तयार करूंक देवान ताका सरभोंवती सवस्काय दिली. इतलो तरणाटो आसतनाय एके नदी वरी तूं कितलो जाणवायेन उरपाक बोल्लोलो आसाय. तुजें मन संवसार भर भोंवता आनी तो संवसार तूं अजापांच्या वाक्यांनी भरताय. तुजें नांव पयशिल्ल्या जुंव्यांनी पावलें आनी ते सवस्काये खातीर लोकान तुजो मोग केलो. तुजीं गितां, तुज्यो वपारी, तुज्यो म्हणण्यो आनी तुजे जबाब संवसारांतलीं अजापां आसलीं. सर्वेस्परा देवाच्या नांवान ताका इस्रायलाचो देव म्हणून पाचारतात. तुवें पोत्र्या भाशेन भांगार आनी कोळशा भाशेन चांदी एकठायली. तुजी कूड तुवें अस्तोऱ्यांक भेटयली आनी तूं तुज्या रुचींचो गुलाम जालोय. तुज्या मानाचेर तुवें खोत घातलें, तुज्या लोकांचें तुवें नांव इबाडलें आनी हे परी तुवें तुज्या भुरग्यांचेर खास धाडली आनी तुज्या मूर्खपणांक लागून तांकां दूख भोगची पडली. राजवटकेचे 2 वांटे जाले आनी एफ्रायमाचें आनी बोंदखोर राज तयार जालें. पूण सर्वेस्पर काकूत दिवंक फाटीं सरलो ना. ताणें आपलें एकूय उतर भायर उडयलें ना. आपणें मोग केलोल्या मनशाच्या भुरग्यांक नाकारी ना वो तांची संसद सोंपय ना
आनी त्या खातीर जाकोबाक ताणें उरलोलें दिलें आनी ताच्यांतल्यान दाविदाच्या कुलाक कोमरी फुटली. रेहोबोआम. सोलोमोनान आपल्या पुर्वजां सांगाता विसव घेतलो आनी आपणा फाटल्यान राज चलोवपाक एका पुताक दवरलो. त्या देसांतलो सगळ्यांत गिन्यान नासलेलो मूर्ख रेहोबोआम. ताणें पोरचेक बोंदाक पावयली. जेरोबोआम. ताचे उपरांत नेबाताच्या पुतान जेरोबोआमान इस्रायलाक पातोक आदारूंक लायलें आनी एफ्रायमाक खोटे वाटेन व्हेलो. तेन्नाच्यान तांचीं पातकां अशे परी वाडलीं आनी तांकां तांच्याच देसांतले तांकां भायर घातले, कित्याक ताणें प्रत्येक तरेचीं खोटेपणां आदारलीं आनी अखेरेक फारीकपणान ताचेर जैत मेळयलें. देवाचें उतर हें.